आता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाच्यो जवळ 6 काय 7 स्किमी फायनल स्टेजीक आसा. केन्ना तरी क्रिसमसाच्या न्यू इयरा पयलीं तरी ह्यो नोटिफाय जातल्यो. तातूंत एक कंडिशन घाला की 80% असल्यार तुका बेनिफीट मेळटलो म्हणून गोंयकार. आनी मागीर 60% पर्यंत सकयल आयलो तितलो रेड्युसींग मेळटलो. 60%च्या सकयल आसा जाल्यार मेळचो ना. आयटीनूय तेंच कंडिशन आहा, मिनिमम 60% जाय. लायक पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन वी कॅन रेग्युलेट इंडस्ट्रीज which will employ गोवन्स. वचनान आमचे भुरगे. ताजें कारण प्रायवेट सॅक्टरान सेक्युरिटी कमी आसता, ऑब्वियसली पगारूय मातसो कमी आसता. त्यामुळे प्रायवेट सॅक्टराक आमच्या भुरग्याक काम करपाची इच्छा नासता. ती बऱ्याच जाग्यार जॉब अवेलेबिलिटी आसा, पण इदर स्कील ना. ज्यागेर स्कील आसा थंय थोडेशे कश्ट चड घेवपाची तयारी ना. हाज्या खातीर काही प्रमाणाचेर बेकारी आसा. आतां आमी नवीन हें काडलां, 1 एप्रिलच्यान लागू जातलें. गव्हर्मेंट आतां फक्त गरजे पुरत्योच गाडयो दवरतल्यो, बाकीच्यो सगळ्यो आमी भाड्याक घेतले. जे कोणाक भाड्याक गाडी चलोवपाची आहा पळय सरकाराक, ताणें चलोवन आपलें पोट भरूं येता. सरकार इनफ पयशे दितले, काम हें जाता. त्यामुळे गव्हर्मेंट सर्वंट जावपाक किंवा सरकारी नोकरी दी म्हणून सांगपाक येणारी संख्या डोंट इंटरप्रीट इट एज अ रियल टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज फॉर सेक्युअर्ड जॉब. हाऊ लॉंग विल इट टेक यू? कित्याक एक पाटी तुवें अनावन्स केल्लें की अनएम्प्लॉयड युथांक कितें हें दिता म्हणून, हें दितलें म्हणून, ग्रांट्स दितलें म्हणून. हाऊ लॉंग विल इट टेक यू? बिकॉज दीस मेकॅनिझम हॅज टू बी इन प्लेस. देर इज गॉट एम्प्लॉयमेंट कम्स हियर. एम्प्लॉयमेंट इन कम्स ऑफ टेम्पररी, म्हणजे ऑर्गनायज्ड तुगे ते लेबर गँग हाडटा आनी तांकां पासून एम्प्लॉय कोत्ताय. हाऊ लॉंग विल इट टेक यू? बिकॉज वी नीड टू नो फ्रॉम द गव्हर्मेंट वेदर यू आर सिरियस ऑर नॉट ऑन दीस इशू. हांव जो आसा पळय रिकमेंड करशी धर तूं जाल्यार भुरगो कामाक वचना, कारण ताका ती नोकरी नाका आसता. ताका सरकारी नोकरी जाय आसता. सालसेतांतलो भुरगो पुलीस कॉन्स्टेबलाक एप्लाय करिना. आय वॉन्ट देम टू एप्लाय. कितें प्रॉब्लेम जाता सांगता. 70च्या पयलींच्या सिलेक्शनान ह्या दिसांनी विश्वजीत राणे आसता, कारण ताजे 190 काय कितें तरी भुरगे भरले. तुज्या सालसेतचे म्हाका दिसता हार्डली कितें तरी 30 काय 40 आहा. एकूय कॅथलीक भुरगो फुडें येना. तूं कर तांकां मोटिवेट. हांव धाडटा. राव कर मोटिवेट. फुडलें एप्लिकेशन कर म्हणून सांग. धाडटा. ओन्ली दे शूड बी फिजिकली फिटींग. दे वील बी टेकन. आय एश्योर यू. तो कॅथलीक पॉप्युलेशन आहा, दे डोंट एप्लाय. तांकां एप्लाय करपाक लाय. तांकांय मेळटल्यो नोकऱ्यो आनी आमचें काम सोंपें जातलें, कारण बाय गिवींग हाय रायज. तूं दित म्हणटा जाल्यार विल टेस्ट इट. कित्याक? आय नो वी हॅव गिवन एप्लिकेशन्स बिफोर आनी आमकां दिलें नाय. आमकां कन्सिडर केलें नाय. आय हॅव इवन सेंड रिकमेंडेशन्स लास्ट टायम. आमकां केलें ना. आय एम ब्रिंग इट ऑन रेकॉर्ड ऑफ द हावस बिकॉज तुका हांवें आयज सांगलें आतां सांगिल्लें तुवें. तूं म्हाका लिस्ट तयार कर आनी म्हजे कडेन धाड. आय एम नॉट एश्योरिंग यू दॅट 100% आउट ऑफ दॅट लिस्ट वील हॅपन, but I will definitely see to it that geographical employment also happens. It has to happen in all the places, not only in the police, because this what happens. Amge log tingai tax fari kotay, amge log tingai kotay. It has to happen everywhere, not only in the police.